पालिका वेंचणुकेत सांखळे पालिकेचेर भाजपा पुरस्कृत पॅनलाक पूर्ण भोवमत मेळटलें. सगळ्या वॉर्डांनी उमेदवारांचे जैत निश्चित आसा असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष सदानंद शेट्टान आवरून उक्तायला. बुधवारा सांखळे घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत भाजपा पुरस्कृत पॅनल जाहीर केलें. ह्या वेळार भाजपा पुरस्कृत पॅनलाचे उमेदवार हाजीर आशिल्ले. गोंयचे खेळगडे जाचे आतुरतायेन वाट पळयताले ते म्हळ्यार नॅशनल गेम्स ऑक्टोबरांत जातले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. हे राष्ट्रीय खेळ ऑक्टोबराच्या 23 ते 25 मजगती जावपाची शक्यताय आसा आनी ताचें उक्तावण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करतले आनी गोंय राज्य ह्या राष्ट्रीय खेळांचें आयोजन करपा खातीर लागपी सगळ्या पायाभूत सुविधां सकट तयार आसा अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. लोकसभा वेंचणूक जिखून येतकीच गरजेची सगळी उदरगतीची कामां हांवें केल्यात. मात केन्नाच केल्ल्या कामांची जायरात करूंक ना तशेंच 2021 ह्या वर्सा खातीर मोदी सरकारान एकूय पयसो दिवंक ना अशें म्हणीत दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान बाणावलेचो आदलो आमदार चर्चील आलेमांवाचेर टिकांचे फार पेटयले. चर्चील आलेमांव सारके मनीस वारें मारता थंय सूप धरता देखून ताणें आपल्याक कितें करपाचें वा ना तें सांगपाची गरज ना. चर्चील सत्तेर आसतना गोंयांत भ्रष्टाचाराचें प्रमाण वाडिल्लें हें लेगीत आमी विसरूंक फावना अशें मत फ्रांसिसान ह्या वेळार उक्तायलें. सेव्ह म्हादय सेव्ह टायगर फ्रंटान पेडणे म्हालांतल्या वेगवेगळ्या पंचायतींनी वचून म्हादय अभयारण्या वाठार वाघ संरक्षीत क्षेत्र करचें म्हण निवेदन पत्र दिवपाच्या मोहिमेक सुरवात केल्या. हे मोहिमेक आदले मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकार हांणी तेंको दिलो. ह्या वेळार राजन घाटे, सदानंद वांयगणकार, आदले जिल्लो वांगडी दीपक कळंगूटकार, उमेश तळवणीकार, सरपंच सनील भाटलेकार आनी हेर वांगडी हजर आशिल्ले. खंड ब्लॉक पावणेच्या दुसऱ्या पावड्यार पुडणे करमळे ब्लॉकांची पावणी जिंदाल साउथ वेस्ट कंपनीक मेळ्ळ्या. गोंया भायले कंपनीक मेळिल्लो हो पयलो खंड ब्लॉक आसा. आतां मेरेन वेदांता, पमेंतो, बांदेकार ह्या कंपनीक पावणी मेळ्ळ्या. 38.51 हेक्टर वाठाराचो हो ब्लॉक दुसऱ्या पावड्यार पावणी जाल्लो हो दुसरो खंड ब्लॉक. पयल्या ब्लॉकाची पावणी फमेंतो कंपनीक मेळ्ळ्या. ह्या पावड्यार आनीक 3 खंड ब्लॉकांची पावणी जावपाची आसा. आतां मेरेन 6 खंड ब्लॉकांची पावणी जाल्या हातूंत जिंदाल ही पयली गोंया भायली कंपनी आसा. इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्साच्या 96.65% दरान JSWन हो ब्लॉक घेतिल्ल्याची माहिती खंड संचालक सुरेश शानभोगीन दिली. मंगळारा NIEन
देशभरातल्या 17 वाठारांनी धाड घाली. ही धाड पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया कडेन संबंधित आशिल्ल्या कार्यकर्त्यांचेर आशिल्ली. गोंया सयत बिहारान, उत्तर प्रदेश आनी मध्य प्रदेशांतूय धाड घालून PFI कार्यकर्त्यांक अटक केल्या. केंद्र सरकारान बंदी घाल्ल्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाच्या मोहम्मद हनीफ अहरार वय 42 कुर्टी रावपी ह्या कार्यकर्त्याक राष्ट्रीय तपास यंत्रणे मंगळारा सकाळी फोंड्या धाड घालून अटक केलो. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आनीक एका PFIच्या कार्यकर्त्याचो NIA सोद घेता. पेडण्याच्या गांवगिऱ्या वाठारांत उदरगत करपा खातीर थळाव्या लोकांनी तेंको दिवचो अशें आवाहन पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान केलें. 45 लाख रुपया खर्च करून बुधवारा कुरगांवच्या पंचायत वाठारांतल्या 8 रस्त्यांच्या डांबरीकरणाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत तो उलयतालो. ह्या वेळार कुरगांवचो सरपंच समील भाटलेकर आनी हेर मनीस हजर आशिल्ले. नव्या शैक्षणिक धोरणाचेर भर दिवप गरजेचें. देखून शैक्षणिक मळार गोंय आदर्श राज्य म्हूण मुखार सरपाक सरकार सदांच यत्न करतले असो विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान उक्तायलो. बुधवारा निपूण भारत मिशनाच्या शिक्षा संकल्प कार्यावळीत मुख्यमंत्री उलयतालो. टॅक्सी असोसिएशनाचो फुडारी सुदीप तामणकारान केल्ल्या आरोपांत कांयच तथ्य ना अशें ग्रीनफिल्ड मोपा विमानतळ टॅक्सी असोसिएशनाचो वांगडी प्रसाद शहापुरकार सांगता. टॅक्सी स्टँड उबारपाक लागून सरकार कामां करता जाल्यार तातूंत आमी केन्नाच आडमेळी हाडपाचो यत्न करूंक ना अशें सांगून सुदीप तामणकारान केल्ल्या आरोपांचेर प्रसाद शहापुरकारान सुटसुटीत जाप दिल्या. दिवचले शारांत एकेच राती एकेच इमारतींतली 8 ऑफिसां फोडपाची घडणूक घडल्या. छत्रपती शिवाजी महाराज मैदाना फाटल्यान आशिल्ल्या वासुदेव आर्केड हे इमारतींत हो प्रकार घडला. पुलिसांक ही घडणूक कळटाच तांच्यांनी घडणूक थळार पावून तपास सुरू केलो.
भलायकी शिबिरांसारखे वेगवेगळे उपक्रम सरकार राबयता. त्या उपक्रमाचो लोकांनी लाभ घेवचो अशें आवाहन नुस्तेमारी खात्याचे मंत्री निळकंठ हळर्णकारान केलें. बुधवारा थिये पंचायत आनी कोलवाळे भलायकी केंद्रा वतीन भलायकी शिबिरांचें आयोजन केल्लें. त्या शिबिरांत मंत्री मुखेल सोयरे ह्या नात्यान उलयताले. ह्या वेळार जिल्लो पंचायत वांगडी, सरपंच तशेंच पंच वांगडी हजर आशिल्ले. सांगे वाठारांतल्या मामलेदार कार्यालयाची सामकीच वायट अवतिकाय जाल्या. हे कार्यालयाचेर प्रशासनान पुरायपणान दुर्लक्ष केलां असो आरोप थळाव्या लोकांनी केला. मामलेदारान कार्यालयाचे प्रवेशदार हळशिकावणी आसा. कार्यालयान सुवात आसून लेगीत टॉयलेटीन आलमारी आनी खुर्च्यो बेशिस्त रितीन उडयल्या. तशेंच टॉयलेटीच्या वयर सुचोवणी फलक नाशिल्ल्यान लोकांची लेगीत गैरसोय जाता. ताका लागून मामलेदार कार्यालय दुरुस्त तशेंच सुचोवणी फलक लावपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. गोंयांत आशिल्ल्या टाउट्स विशीं फाटल्या दिसांनी बरोच बोवाळ जाल्लो. गोंयांतले टाउट्स पुराय तरेन ना करतले अशें उतर पर्यटन मंत्र्यान दिलें. मात आतां ह्या विशयाचेर कोणूच कांयच कित्याक उलयना असो प्रश्न तृणमूल काँग्रेसीच्या त्रासण्टी मेळून केल्या. फिशिंग क्रॅम्प, नेट मेंटेन शेड, नुस्तें सांठोवन दवरपा खातीरची शेड ह्यो सगळ्यो मागण्यो बेगोबेग पुराय जावच्यो हो प्रस्ताव घेवन देखून बुधवारा खारेवाड वास्कोचे पारंपारीक नुस्तेकारांनी मुरगांव नगरपालिकेचो नगरसेवक लिओ रॉड्रिग्साची भेट घेतली. तेन्ना ह्या सगळ्यांचो सविस्तर रितीन सर्वेक्षण करून बेगीनूच ह्यो मागण्यो पुराय करतले अशें आस्वासन नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष लिओ रॉड्रिग्सान नुस्तेकारांक दिलां. कुठ्ठाळी वाठारांत बेकायदेशीरपणान हळशिकावणें उदक हाडून गटारांत सोडप्यांचेर संबंदीत अधिकाऱ्यांनी बेगोबेग कारवाय करची असो आदेश कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझान दिलो. बुधवारा वेगवेगळ्या विभागाच्या अधिकाऱ्यां वांगडा जोड बसका घेतल्या उपरांत तो उलयतालो. हळशिकावणें उदक गटारांत सोडिल्ल्यान लोकांच्या भलायकेचेर वायट परिणाम जाता. देखून बेगोबेग ह्या प्रस्नाचो सुटावो करून 10 दिसां भितर अहवाल सादर करचो अशें वाझान स्पश्ट केलां.
मंगळारा पंजाबाच्या आदले मुख्यमंत्री प्रकाश सिंग बादल हे संवसाराक अंतरले. ताका मान दिवपा खातीर तशेंच केंद्र सरकाराच्या आदेशा प्रमाण गोंयांत 2 दिसांचो राजकीय दुखवटो जाहीर केला. ह्या काळांत कसलीच अधिकृत मनरिजवण कार्यावळ राज्यांत आयोजीत जावची ना अशें कळीत केलां. कॅबिनेट रिशफलाचे अजून तरी विचार जावंक ना. कर्नाटकांत वेंचणूक जावपाची आशिल्ल्यान व्हड व्हड फुडारी गोंयांत येवन कर्नाटकांत प्रचार करपाक वतात. तांचो संबंद कॅबिनेट रिशफला कडेन कांयच ना. कॅबिनेट रिशफल जाता ही फकत बावडी अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट्टा नावडे म्हणटा. चर्चिल आलेमांव हांचे कडल्यान भाजपा प्रवेशाचो अजून प्रस्ताव येवंक ना. प्रस्ताव आयलो जाल्यार केंद्रीय नेतृत्व हाचेर निर्णय घेतले. म्हत्वाच्या विशयाचेर निर्णय घेवपा खातीर कोर कमिटी आसा. म्हत्वाच्या निर्णयाचेर प्रदेशाध्यक्ष निर्णय घेवंक शकना अशें भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट्टा नावडेन स्पश्ट केलां. कोलवाळे बंदखणींतल्या कैद्यां खातीर स्वयंपूर्ण रिफॉर्म सेंटर सुरू करपाची घोशणा मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केली. कोलवाळे जेलीन गोशाळा आनी सॅनिटरी पॅड तयार करपी मशिनांच्या उक्तावण सुवाळ्यात मुख्यमंत्री उलयताले. जेलीन ख्यास्त भोगपी कैद्यांक सुदारपाची संद दिवपाच्या हेतान हो उपक्रम सुरू करता अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें. मांद्रे मतदारसंघातल्या उदकाचो प्रश्न सुटावो करचो म्हूण मंगळारा गोवा फवडाच्या शिष्टमंडळ तशेंच मांद्रेचे थळाव्या लोकांनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. मांद्रेचे नळ सुक्यार पडल्यात. लोक आतां मागणी करून बेजारल्यात. टँकरांतल्यान उदकाची पुरवण करतले म्हूण भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिलां. 10 दिसां भितर उदकाची पुरवण नेमान जावंक ना जाल्यार रस्त्यार देवन आंदोलन करतले अशी शिटकावणी गोवा फवडाच्या शिष्टमंडळान दिल्या.
वास्को मुरगांव आनी दाबोळेची उदरगत करून एक नवी दिशा दिवपाचें मोख आमी दवरता. हाका लागून सगळीं एकठांय येवया, एके तरेची चळवळ अशी घडोवया अशें मंत्री माविन गुदिन्हो सांगता. ह्या वेळार आमदार दाजी साळकार, आमदार संकल्प आमोणकार, नवेच वेंचून आयिल्ले मुरगांव पालिकेचे उपनगराध्यक्ष रामचंद्र कामत हजर आशिल्ले. रामचंद्र कामतेची मुरगांव पालिकेच्या उपनगराध्यक्ष पदार निवड जाल्या. विनोद किनळेकारान आपले उमेदवारी अर्ज फाटीं घेतिल्ल्यान रामचंद्र कामतीची विरोधाविणी निवड जाल्या. विरोधाविणी वेंचून आयिल्ल्यान आमदार दाजी साळकारान कामतीची तोखणाय केल्या.